दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बहुदा सर्गीचे बापा, आमी तुका अर्गां दिता ह्या वर्त्या दिसा खातीर आनी ह्या घडये खातीर. मोगळा जेजू, तुज्या काकूळती खातीर बापा तुका अर्गां दिता. हांव तुजी काकूळत आनी कृपा आमच्या थंय सदांच आसा ह्या खातीर अर्गां दिता. जेजू, आमच्या खातीर तुवें कुर्सार बलिदान भेटयलें आनी आमकां तुवें पातकांतलें सोडयलें बापा. आमची सोडवण केली, आमकां पिडेंतलें सोडयलें, आमकां दुबळिकायांतलें सोडयलें, आमकां तुवें शिरापांतलें सोडयलें आनी आमकां गुलामगिरींतलें तुवें सोडयलें बापा. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता जेजू. तुज्या रक्तान आमकां तुवें मोलाक घेतलां जेजू आनी तुज्या गायांनी आमकां तुवें बरें केलां जेजू. आमी तुका अर्गां दिता. पवित्र आत्म्या, तूं आमचो मजतदार जावन आसाय आनी आमचो शिकोणदार जावन आसाय. पवित्र आत्म्या, हें आयचें सेशन तुज्या आदीन ओपून दिता आनी हांगा उलोवचे हर एक उतार जेजू क्रिस्ताच्या महिमेक ते जावच्या खातीर तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. पवित्र आत्म्या, हें सगळें सेशन तुवें चलोवन व्हेल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता आनी हांगा दिवचें उतार बापा तें सबार जाणांक बियां रोपार जावन तांच्या जिवनांत परिवर्तनाचें साधन जावन दी म्हणून हांव तुज्या कडेन मागतां. पवित्र आत्म्या, हें मागणें करता आमच्या सिद्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. मगाचे न्हू तुमकां परत्याक दिव्यवाणी लायव्ह देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत करता. मगाचे न्हू आमकां कळीत आसले प्रमाणे सांत पावलो आपल्या दुसऱ्या मिशनरी पयनार फिलिपी सभा करता आनी ताचें तिसरें मिसांव पॉयंट जाल्या उपरांत तो जेरुजलेमांत एरेस्ट जाता. 2 वर्सां सेझरायांत तो जैलांत आसता. थंय तावन ताका प्रिजन शिपार घालून ताका रोमाक व्हरतात आनी हो रोमांत जैलांत आसा म्हणलें खबर ह्या फिलिपी सभेक म्हळ्यार फिलिपी इगर्जेक सभेक कळटा आनी ते ताका पळोवंक म्हणून तांच्या एका लिडराक धरतात. एफ्रोडिटस म्हणल्यार एका जाणट्याक धरतात आनी ताच्या सांगाता इल्लो आयवस ताका दंड दितात. कित्याक सांत पावलो रोमांत एका भाड्याच्या घरांत आसलो आनी ताचो पुरो क्रिस्तानेंत पळयत आसलो. प्रेज गॉड. थंय भाड्याच्या घरांत तो जैलांत आसलो. ताका हे रोमन सोल्जर्स फारे आसले. आतां सांत पावलो तांकां एक अर्गां जावन थँक्यू जावन एक लेटर बरयता, एक कागद बरयता. तेंच जावन आसा सांत पावलान फिलिपिया घरान बरयलें पत्र. हें तो ताका कोणपणे मेळोवंक आयलो एफ्रोडिटस ताचे कडेन दंड दिता. प्रेज गॉड. फाटल्या एपिसोडांत आमी पयलो आनी दुसरो अध्यायाचेर नियाळ केलो. आज आमी तिसरो आनी चवथो अध्यायांत आसले थोडे प्रमुख विशयाचेर नियाळ करया. मोगाचे न्हू पयले सुद्दां तिसरो अध्यायांत सांत पावलो आपणाचें कितेंय कश्ट जावं दी हांव मुखार वयतलो म्हणून त्या विशयाचेर तो आमकां समजयता. पयले सुद्दां तिसरो अध्याय दुसऱ्या ओळीन तो सांगता प्रेज गॉड. त्या सुन्यांची तुमी सत्राय करा, खोट्या इराद्यान विश्वेत लूण तेलांची तुमी सत्राय करा. हांगा सांत पावलान सल्वासांव जेजूच्या कृपे वरवीं आमकां मेळ्ळ्या आनी भावार्था वरवीं आमकां मेळ्ळ्या म्हणून तो शिकोवन दितालो. पूण ताचे थोडे विरोधी येवन तुमची सुन्नत जाय आनी तुमी नियम शास्त्र पाळी जाय त्या दळा मात्र तुमकां सल्वासांव मेळटलें म्हूण ही शिकोवन दिवन आसलें. देखून तो म्हणटा त्या सुन्यांची तुमी सत्राय करा, खोट्या इराद्यान विश्वेस्त लूण तेलांची तुमी सत्राय करा. तो म्हणटा आमी जावन आसा खरे सुनातीचे परजा. कित्याक आमी पवित्र आत्म्याच्या बोळान आमी जियेता, पवित्र आत्म्याच्या पेरणान आमी जियेता आनी जेजू क्रिस्ताक आमी मानता. प्रेज गॉड. अर्गां तुका जेजू. आनी तो म्हणटा जर तर ह्या भायल्या विधी नियमाचेर कोण तर
पाती येतात आनी ताजेर तांचें ध्यान दितात, ताजेर तांचें ध्यान दितात. तो म्हणटा म्हाका चड हक्क आसा. हांव जल्मांत हांव न्हू जल्म 8 दिसांनीच म्हजें सुन्नत जाल्ली. आनी हांव इज्रायल कुळयेचो, बेंजामीन घराण्याचो, आनी आपुट्टो हेब्रोवांक जल्मलो हेब्रोव, आनी एक फारिजीव. तितले मात न्हय, नियमशास्त्र पाळिनांतल्यांक कस्तुंचो मनीस हांव. तर म्हाका चड हक्क आसा जर तर आमी दुसऱ्या विधी न्यायाचेर पाती येवचें जाल्यार. तो म्हणटा पूण ना, आमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जियेता आनी ताचे वरी आमकां नितीवानपण मेळटा. प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. अर्गान दिता तुका. पूण तो म्हणटा हें पुरा हांवें कितें आतां पुराय जोण घेतलां, हें म्हाका पुरा आतां एक वजें म्हणलें दिसता. हें म्हाका समा दिसना. कित्याक कितें पळय फायद्याचें म्हण चिंतलें हांवें, आतां तें म्हाका फायद्याचें लुकसाण म्हण दिसता. तें फायद्याचें म्हण दिसना. तो म्हणटा कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें, ताका आमच्या समयाक वळख केल्ल्या वरी तांतूं मेळटा तो फायदो, फायद्याक तरी केल्यार हें सगळें एक लुकसाण म्हण म्हाका दिसता म्हणटा तो. हें सगळें कोयर म्हण म्हाका दिसता. कित्याक नियमशास्त्र पाळिल्ल्यान म्हाका खंयचेंय नितीवानपण मेळना. पूण म्हाका जेजू क्रिस्ताचेर पाती येयल्लेचेर भावार्थान मेळटा तें नितीवानपण जावन आसा म्हणटा तो. प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. अर्गान तुका जेजू. आनी एकच ताजी आशा जावन आसा, हांवें जेजू क्रिस्ताक वळखा जाय. ताजी एकच आशा जावन आसा, हांवें जेजू क्रिस्ताक वळखा जाय. हांवें ताजें पुनर्जिवनपणाचो हांवें ताजी पदवी हांवें अनुभव करीचें म्हणटा तो. प्रेज गॉड. कितलें बरें आशा पळय मोगाचें न्हू. हांवें जेजू क्रिस्ताक वळखा जाय. निजायकी जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान कितें आपणा खातीर आमचे खातीर केलां पळय तें आमी वळखून घेवचें. जेजू क्रिस्तान कुर्सार कितें त्याग केला पळय, आपणाक आपणाक भेटोवन दिवन ताणें आमची सोडवण केल्या. तशें ताणें कुर्सार केल्ल्या त्या बलिदानाचेर, ताणें कुर्सार केल्ल्या त्या कार्याचेर पाती येवचें. तशें जाल्ल्यान आमी कांय जाता म्हळ्यार जेजूक वळखोंक शकता. ताणें केल्ल्या सॅक्रिफायसाचेर पाती जाल्यार आमी जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी देव सोडून आमी मानून घेतल्यार आमी जेजू क्रिस्ताक वळखता. तो म्हणटा जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें म्हाका अति मुख्य जावन आसा. आनी ताजें पुनर्जिवनाची सकत हांवें बगी जाय. म्हाका जेन्ना पुनर्जिवनाची सकत हांवें बगची म्हळ्यार निजायकी ती एक वर्ती जावन आसा, ती वर्ती सकत जावन आसा. तो म्हणटा हांवें ताज्या कश्टाचेर वांटिली जाय आनी ताज्या मरणान ताजे बरी जाय हांवें. ही ताजी आशा जावन पळया म्हाका जेन्ना जेजू क्रिस्ता खातीर तो ताज्या कश्टान, जेजू क्रिस्ताच्या कश्टान वांटिली जावंक तो आशेता. तरी पुनर्जिवनपणाची सकत म्हळ्यार कितें म्हाका न्हू. सांपालान रोमाकारांक बरयल्लें 8 अध्याय 11 वळींत सांपाल म्हणटा जर तर जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयल्लो देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार, जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयल्लो देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तोच आत्मो तुमची विनाशी कोडी भलायकेंत बळान भरतलो म्हणटा. प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. जर तर आमी जेजू क्रिस्ताक मरणांतलो उठयल्लो आत्मो आमचे थंय आसा म्हणून फाती येता, आमी जेजू क्रिस्ताक आमी स्विकार केला, आमचो सोमी देव सोडूनदार म्हणून आमी स्विकार केला. आनी जेजू क्रिस्तान कुर्सार कितें केलां पळय तें आमी मानून घेतलां. त्या वेळा खंडीत जावन जेजू क्रिस्ताक मरणांत उठयल्लो आत्मो म्हळ्यार तो पवित्र आत्मो आमचे थंय येता मोगाचें. प्रेज गॉड. आमी जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी देव सोडवंदार मानून घेतले त्या वेळा आमकां पवित्र आत्मो प्राप्त जाता. जावंक पुरो आमी बावतीस काणजेला आनी आमकां क्रिस्म मेळ्ळा, पूण आमचे थंय पवित्र आत्मो एक्टीव जायचे जाल्यार मोगाचें न्हू आमी वैयक्तीक तरान जेजू क्रिस्ताक सोमयान तुमचो म्हजो सोमी जावन आसाय, तुमचो म्हजो देव जावन आसाय, तुमचो म्हजो सोडवंदार जावन आसाय, हांव तुजेर फाती येता. हें आमी तोंडांत उसारूंक आसा मोगाचें न्हू. प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. अर्गान तुका जेजू. तर सांपालाची आशा पळया, ताका हांवें वळखा जाय, ताज्या पुनर्जिवनाची पदवी आमी बगी जाय आनी ताज्या कश्टांत हांवें वांटिली जाय म्हणटा तो. प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. आनी तो म्हणटा इतलें हांवें म्हाका शेवट पावंक मस्त आनीक आसा, हांव इतल्यार शेवट पावलां म्हण न्हय म्हळ्यार हांवें कितें करूंक आसलें तें पुर्ती जालां म्हण न्हय. प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. म्हाका आनीकय म्हाका करूंक आसा म्हणटा तो, आनीकय म्हाका वावरूंक आसा. पूण म्हाका एकच हांव उद्देशान हांव करतां, कितें जालां म्हज्या जिवनान तें पुरो हांव पाटी करतां आनी मुखार सरोन मुखार पळोवन जेजू क्रिस्ताक कितें म्हाका जेजू क्रिस्तान कितें मेळोवंक आसा म्हळ्यार उंचल्या एक भोवमाना खातीर हांव मुखार पळोवन वेता म्हणटा तो.
सो एक आमकां बरें विसांव जावन आसा फाटलें कितें सोड न्हू मुखार जेजू क्रिस्ताच्या सेवेंत मुखार वयचें हें म्हणटा फाटलें पुरा सोड न्हू हांव मुखार वेता कितें म्हाका तें भोवमान मेळोंक आसा उंचलें भोवमान मेळोंक आसा तें घेवंक हांव वेता म्हणटा तो प्रेज गॉड थँक्यू जिजस कित्याक आमी सर्गीचे नागरीक जावन आसा तो म्हणटा फिलिपियन्स फिलिपियन्स घरा बरयलें पत्र 3 अध्याय 20 वाक्यांत आमी वाचता आमी सर्गीचे नागरीक जावन आसा आनी आमी सर्गींत हांव येवचे त्या जेजू क्रिस्ताक वाट पळोवन आसा प्रेज गॉड थँक्यू जिजस आमी सर्गीचे नागरीक म्हळ्यार मोगाचें न्हू एका राज्याचे नागरीक म्हणटा एक राष्ट्राचे नागरीक म्हणून आमकां ताजी ती एक थोडे रायट्स मेळटात आमच्यो ड्युटीज आनी रायट्स आसतात तशेंच आमी सर्गीचे नागरीक म्हणटा आमकां सर्गीचे रायट्स आसात मोगाचें न्हू तर आमी सर्गीचे नागरीक केदाळा जाता म्हळ्यार आमी जेजू क्रिस्ताक वळख केल्ल्या देदाळा मोगाचें न्हू जेजू क्रिस्तच आमचो सोमी देव सोडून आमी मानून घेतल्या येदाळा मोगाचें न्हू आमकां पवित्र पुस्तकांत सांगता सांत थॉमस जेजू क्रिस्ताक फाती येवंक म्हळ्यार जेजू जिवन जाल्या उपरांत दुसऱ्या शिसांक मेळ्ळो पूण सांत थॉमस फाती येवना जेजू ताका परत्याक मेळ्ळा तो म्हणटा म्हज्या समिया म्हज्या देवा आमी सगळ्यांनी आमी आमच्या समियाक आमी वळखूंक आसा कित्याक जेजू क्रिस्तत हें देव बाबत खुशी व्हरता आमी वाचलां तें सांत पौलान फिलिपिकारांक बरयलें पत्र 2 अध्याय 11 वळू आमी सगळो संवसार म्हळ्यार ह्या नांवाक सर्गी संवसारी आनी पाताळी हर एकल्यान ती मिगली जाय आनी हर एकल्यान ताच्या जिबेन वसारी जाय जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी देवा बापाच्या महिमे खातीर जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी तर आमी सोमी जेजू क्रिस्ताक म्हजो देव म्हजो सोडवणदार मानून घेतल्यार आनी जेजू क्रिस्तान कुर्सार आमच्या खातीर कितें कश्ट सोंसल्यात ताणें आमकां आमच्या पदकांतल्यान सोडयलां ताच्या मरणा वरवीं ताच्या रक्तान आमकां मोला घेतलां हें आमी मानून घेतल्यार आनी ह्या खातीर आमी ताका अर्गां दिता आसतना खंडीत जावन आमकां पवित्र आत्मा प्राप्त जाता कित्याक सांत पावलो रोमाकारांक बरयलें पत्र 10 अध्याय 9 वळीन म्हणटा जेजूच सोमी म्हणून तुमच्या तोंडान तुमी वंटांनी उसारशे जाल्यार आनी ताका बापान मरणांतलो उठयलो म्हण तुमच्या काळजान फाती जाल्यार तुमकां सोडून मेळटली प्रेज गॉड थँक्यू जिजस मुखारचें न्हू सांत पावलो 4 अध्यायान त्या फिलिपिकारांक बरयलें पत्राचे 4 अध्याय म्हळ्यार 11 अध्याय तातूंत 2 विशयाचेर आनंद जॉय आनी पीस ह्या विशयाचेर तो ध्यान करता जॉय आनी पीस आमी वाचल्यार 4 अध्याय 4 वळ आमी वाचल्यार देवाचें उतार म्हणटा समयांतय सदांच तुमी संतोष पावा परत्यान हांव सांगता संतोष पावा तुमचें बळेपण समेस्त मनशांक कळी जावं समयाच्या येण्याचो काळ लागींच आसा कसलोच कंत हुस्को दरिनाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा तवळ आमच्या जन्मेन आटोपूंक नजो जाल्लें तें देणे देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतलीं समयातय संतोष पावा इंग्लिशान म्हणचे जाल्यार रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आय से रिजॉयस समयातय संतोष पावचें म्हळ्यार कशें मागाचें न्हू ताच्या उतरांत आमी संतोष पावचें ताच्या उतराचेर आमी संतोष पावचें ताच्या उतराचें ध्यान आमी करचें समयातय संतोष पावचें म्हळ्यार ताजे उपादेश आमी पाळचे कीर्तन 37 म्हणटा सर्वेस्परांतय तुजो संतोष सोदू ते दाळा तुजें काळीज अत्रेकता तें तुका दितलो सर्वेस्परांतय तुजो संतोष सोदू ते दाळा तुजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितलो मोगाचें न्हू सर्वेस्परांतय आमचो संतोष आमी सोदी जाय म्हळ्यार ताजें उतर आमी नियाळी जाय ती आमी पाळी जाय ते आमचें काळीज कितें आत्रेकता पळय तो आमकां खंडी दितलो हें देवाचें उतार म्हणटा सो रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आय से रिजॉयस ह्या पत्राचो प्रमुख एक थीम जावन आसा जॉय सांत पौलान फिलिपिकारांक बरयल्या पत्राचो प्रमुख एक थीम जावन आसा विशय जावन आसा जॉय म्हळ्यार आनंद प्रेज गॉड थंय म्हणटा समयातय संतोष पावा परते हांव सांगता समयातय संतोष पावा तुमचें बळेपण सर लोकांक कळी जावं पवित्र आत्म्यांत तुमकां मेळचें तें बळेपण सर लोकांक कळी जावं कित्याक क्रिस्त येण्याचो काळ लागीं पावला प्रेज गॉड थँक्यू जिजस
कसलोच कंत हुस्को तरी नाकात. बघत एक तुमची गरज माज्ञान आणि उपकारी मनान देवाक कळीत करा. त्या दळा तुमच्या जन्मायक आटापूंक नजो आसलें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी मनां जेजू क्रिस्ता द्वारे शाबितार राखतली. प्रेज गॉड. इंग्लिशान म्हणचे जाल्यार बी अँग्शियस फॉर नथिंग. बी अँग्शियस फॉर नथिंग. बी अँग्शियस फॉर नथिंग. तर आमी पळय आमचे जिवनांत आमी मस्त संगती विशयन कंत हुस्को करता. कंत आनी हुस्को मगाच्या न्हू एक तो सोर जावन आसा. आमच्या काळजांत आनी आमच्या मनांत असलें समाधान आनी संतोष सोरता तो कंत हुस्को बे. तीन संगती कंत हुस्को आनी बे एक सोर. इट इज अ थीफ. प्रेज गॉड. एक पोटी कालें जाता म्हळ्यार एका घरांत एक बायल केदाळाय भियोन आसली. केदाळ लागीं आमच्या घरांत एक सोर येवन आमचें घर घरांतले वस्तू सोरता कोणना. शी वॉज वरीड दॅट अ बर्गलर वूड कम इन टू द हाऊस अँड ब्रेक इन टू द हाऊस. आनी केदाळे ती तें उसार नासली. केदाळे सोर येता कोणना. सोर येता कोणना. एक दीस कालें जालें म्हळ्यार ती घोव बायलां वयल्या मळयार आसलीं. ते दळा सकयल कितें आवाज जालो. सकयल आवाज जालो दोगांयक आयकलो. पूण तो त्या बायलेचो न्हवरो उठून सकयल आयलो. सकयल्यान तो पळयता गावलें आनी जायकी एक बर्गलर एक सोर आयला तांच्या घराक. आनी ते दळा तो दादलो त्या बायलेचो न्हवरो म्हणटा प्लीज तूं एक घडी वयर येवन म्हज्या बायलेक मेळची गी. कित्याक म्हजी बायल 10 वर्सां जाता न्हू तुजे विशयन कंत काडना आसा म्हण. प्रेज गॉड. वूड यू प्लीज कम अपस्टेज अँड मीट माय वायफ बिकॉज शी हॅज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 years. ती तुका राखोवन आसा 10 वर्सां जावन म्हण. पळय म्हाका एक सोर येत जाल्यार तो थोड्यो संगती एकत्र बडी सोर म्हणून आसता. अ बर्गलर मे कम अँड रॉब समथींग फ्रॉम युअर हाऊस वन्स. But the burglar of anxiety will rob from you every day. सोर येवन एक दिसाक कितें काणवरीत पूण ती पळय एक हुस्को म्हणलो एक सोर तो सदांच तुमच्या जिवनांतलें सोर व्हरता म्हाकाचें न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. अर्गांजीत. तर थोडे फावटी आमी बेश्टें तरी कंत काडटा. एक मनीस ताचें नांव जावन आसलें एंथनी म्हणून. तो एक व्हडलो एक्झिक्युटीव जावन आसलो. व्हडल्या कंपनींत काम करतलो आनी 72 hours per week काम करतलो. म्हाकाचें नांव 72 hours per week काम करचें सुलाबाचें न्हय. 72 to 75 hours used to work. आतां काम जालें म्हळ्यार ताका सडन ताची भलायकी बिगडली. इल्लो सिरियस जालो. ते जाल्यार ताका डॉक्टरान सांगलें आळे एंथनी सड्ड म्हळ्यार तुका 1 वर्स मेळात जियोंक. तूं ह्या स्टायलीर काम करशी जाल्यार तूं 1 वर्स जावचें चड जियेनाय. कित्याक तो मस्त प्रेशर काणयतलो आनी ताचें ब्लड प्रेशर जावन दी आनी कितें तें स्ट्रेस जावन चड न्हू ह्या स्थितीक पावलो. पूण हें डॉक्टरान सांगलें तो सिरियस काण घेता आनी तो एक कागद बरयता. मोकळा देवा हांव ह्या घडये सगळ्या संवसाराचो जनरल मॅनेजर जावनच्या हुद्द्यांत हांव न्हू रिजायन करता म्हण. डियर गॉड आय विल रिजायन as the general manager of the universe म्हण. तुज्या फ्रेंड्स सांगता देवान म्हजें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट केलें म्हण. आज तुमकां आनी म्हाका तो जेजू सांगता आमचें रेजिग्नेशन तो विचारता. कितें म्हळ्यार तूं रिजायन कर. खंयच्या विशयांत सगळ्या संवसाराच्या विशयांत कंत काडच्या विशयांत तूं रिजायन कर. सगळ्यो संगती तुवें मॅनेज केल्ल्या बरी तूं चिंताय त्या संगती विशयन त्या हुद्द्यांत हांव तूं रिजायन कर. आमी अनावश्यक कंत काडटा म्हाकाचें न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. अर्गां तुका जेजू. अनावश्यक आमी कंत काडटा. थोडे फावटी आमकां गरज ना पूण आमी आमची कंत सदांच ती सडत वेता ल्हान संगतीक. तर आमी ती सोडटा आनी सगळें देवाचेर सोडटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. आतां जेजू कालें म्हणटा पळया आमकां कळीत आसा लुका 10व्या अध्यायांत आमी वाचता जेजू मार्ता आनी मरीच्या घरा येता आनी
मारता सगळे सरबरान आसता आनी मोरी जेजूच्या पांयान त्याला बसून ताची शिकोण आयकता आनी मारता जेजूक म्हणटाले सगळें काम म्हाकाच पडलां तुवें कोपरेर नाय जेजू काले म्हणटा तिका पूण सोमयान तिका जाप दिवन म्हळें मारता मारता तूं सबार संगती विशयन कंत हुस्को कर नासाय आनी मोरयेन कितें विंचलां बळें ती तिचे तान काडूंक जायना म्हण मारता मारता तूं सबार संगती विशयन कंत हुस्को कर नासाय प्रेज गॉड जेजू न्हू दोंगरा वयल्या प्रसंगांत कितें सांगलें कंत हुस्क्या विशयन जेजू सांगता आमी वाचल्यार माथेव सुवांजेलो 6 अध्याय 25 वाक्यान जेजू म्हणटा तुमच्या जिवाक कितें खावचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें आनी पांगरुचे विशयन तुमी चड हुस्को तुमकां नाका म्हण लेखावर तो हुस्को तुमकां नाका म्हणटा जेजू कित्याक जेजू म्हणटा कितेंय तुमी खंत काडन तुमच्या जिवाचे हांव इल्ले म्हणी तुमी वाडूंक शकतात गी प्रेज गॉड पळया ती सुकणी तांकां ती ओंपिनात ती लुबिनात ती तुप्यांक बरी नात पूण तांकां तुमचो देव सर्गेचो बाप पोसता तर तुमकां पोसचो ना गी ती फुलांची तो हें करता कालें उदाहरण दिता सलमाव राव ताणें जल्मांत नेसनातलें तें नेसापू ह्या फुलांक दिलां म्हणटा जेजू प्रेज गॉड थँक्यू जेजू अननेसेसरी आमी कंत करता जेजू तूं म्हणटा तुमी कंत करची नाका म्हण अननेसेसरी आमी कंत करना जाल्यार कालें करी जाय तर देवाचें उतर आमकां कशें मेळटा एक मोगाचें न्हू आतां पेद्रून बरयलें पत्र पयलें पत्र 5 अध्याय 7 वाळ कितें म्हणटा सगळो तुमचो हुस्को ताजेर सोडा कित्याक तसो तुमची जतन घेता कास्ट ऑल युअर एंग्जायटी ऑन हिम बिकॉज ही केअर्स फॉर यू सगळो तुमचो हुस्को ताजेर सोडया कित्याक तो तुमची जतन घेता आतां आमी खंय भायर वेता कसल्या कामाक वेता आमचे कडेन एक बॅग आसता तातूंत कितें आमचें मोबायल गीक आनी कालें कॅमेरा आनी कालें आसता आमी तें घरा येवन काडून कितें तें सगळो दीस न्हाताना व्हरतांगी टॉयलेटा वताना व्हरतांगी या आमी न्हिदताना जेवताना काडयतांगी या आमी न्हिदताना काडयता ना तें आमी एक कडेन दवरता कितें तें वजें जावन आसा प्रेज गॉड पूण आमची कंत हुस्को आमी सदांच आमचे कडेन आसता पूण देवाचें उतर म्हणटा सगळो तुमचो हुस्को देवाचेर सोडया कित्याक तोच तुमची जतन घेता प्रेज गॉड देवाचें उतर कितें म्हणटा कसलोच कंत हुस्को करिनाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा इंग्लिशान म्हणटात बी एंग्शियस फॉर नथिंग इन एवरीथिंग बाय प्रेयर सप्लिकेशन अँड थँक्स गिविंग लेट युअर रिक्वेस्ट बी मेड नोन टू गॉड कोंकणींत हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा पूण इंग्लिशान इन एवरीथिंग बी एंग्शियस फॉर नथिंग इन एवरीथिंग बाय प्रेयर supplication and thanksgiving let your request be made known to God तर प्रेयर म्हळ्यार कालें मोगाचें न्हू मागण्यान म्हळ्यार कालें आमी आमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान थंय एक वर्ड चुकला सप्लिकेशन प्रेयर सप्लिकेशन अँड थँक्सगिविंग लेट युअर रिक्वेस्ट बी मेड नोन टू गॉड हांगा मागण्यान आनी उपकारी मनान हर एक तुमची गरज देवाक कळीत करा मागणें म्हळ्यार कालें आमी आमची गरजो येवन आमी सडा वचून कितें करता आमी मागता डायरेक्ट आमी देवाक आमच्यो गरजो सांगता डायरेक्ट आमी आमचे हुस्को डायरेक्ट आमी सांगता तर ताका एक रीत नाका गी मागण्यान म्हळ्यार आराधन करचें म्हळ्यार वर्शीप करचें प्रेज गॉड वर्शीप करचें आतां चिंतया आमकां एक प्रायम मिनिस्टर नाल्यार आतां इंग्लंडाची क्वीन ना इंग्लंडाचो किंग आसा म्हणचे ताका मेळोंक आसा आमकां ते जाल्यार आमकां मेळोंक आमकां परमिशन मेळना आनी पूण ताका मेळटा आमकां एक प्रोटोकॉल आसा आमकां ट्रेनींग आसा खंयच्या सायडीन वचून ताका मेळचें कशें आमी ताजेर उलोवचें आमी कशें ड्रेस करचें वॉटेवर वचून आमची कले विशीं ताजेर सांगूंक जायना तो इंग्लंडाचो राय जावं दी आमचो प्रायम मिनिस्टर जावं दी आनी कोणी जावं दी व्हडलो मनीस वॉटेवर वचून आमकां उलोवंक जायना एक रीत आसा ताका प्रोटोकॉल आसा ताका ट्रेनींग आसा तर संवसाराच्या एका अधिकारीक आमी इतलें रेस्पेक्ट दिता जाल्यार सर्गी संवसाराच्या रायाक एशीर आमी येतना ताच्या थ्रोन रुमान ताच्या सेक्रेट प्लेसान आमी वेतना तर आमी कशें वचो जाय आमचे हुस्को एकच बडी घालसो गी ना जेतून आमकां कितें शिकयलां मोगाचें न्हू ताका एक टायम आसा हुस्को म्हळ्यार आमची कितें गरज सांगूंक टायम आसा जेजून कशें मागणें शिकयलां आमकां जेजून शिकयलें गी स्ट्रेट अवे जेजून सांगलें की आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी ना जेजून पयलें म्हळें आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं, हें जावन आसा आराधन, हें जावन वर्शीप. आमच्या बापा कडेन मागणें जालें मागीर आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी, मागीर आमची गरज. तशें आमी कितें आमकां पयलीं आमी मागणें करचें, वर्शीप करचें, मागीर आमची गरज सांगची. स्ट्रेट अवे आमी सांगल्यार पूण देवाक आमी देवा कडेन वर्शीप करून देवा कडेन उलोवंक आसा म्हाका न्हू. सो पयलें मागण्यान, सेकंड प्रेयर, बाय प्रेयर सप्लिकेशन. कोंकणीन मागण्यान आनी उपकारी मनान म्हण आसा. सप्लिकेशन चुकला. सप्लिकेशन म्हळ्यार विनंती करची, विनंती करची. विज्ञापने म्हणटात कन्नडान, विनंती करची. आतां पळया, आमकां तें देवान जेजून वपार सांगल्या लुकास एवांजेली 11 अध्याय 5 ते 8 वळींत. तें एक वपार आसा, उंडे उंचणें मागतल्या इश्टाची वपार. एकान जाता एक इश्ट आसता, तो आनेका इश्टा कडेन येता आनी मोद्यान रातीर वचून म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उंचणें दी, कित्याक पयसलो एकलो इश्ट म्हजो आयला आनी ताका दिवंक म्हजे कडेन कांय ना. ताका इश्ट काले म्हणटा, आतां किल घालून जाल्या भुरग्यांक न्हिदल्यात, आतां म्हाका तुका कांय दिवंक जायना. पूण जेजू म्हणटा, इस्तगते खातीर न्ही जाल्यार पूण ताणें घडये घडयेन इराराय केल्ल्या वरवीं तो ताका दितलो म्हण. प्रेज गॉड. म्हळ्यार विनंती करची, सप्लिकेशन. वी मस्ट सप्लिकेट. स्ट्रेट अवे वचून देवा कडेन विनंती करी जाय आमी. तिसरें थँक्स गिवींग. प्रेयर, सप्लिकेशन आनी थँक्स गिवींग. कोंकणींत मागण्यान आनी उपकारी मनान म्हण आसा. थँक्स गिवींग, उपकारी मनान आमची गरज सांगला जाय. कितें म्हूण तूं आमी म्हणूंक पुरो, अरे हांव म्हणजे इतल्या कश्टांत आसा, कळ्ळें उपकारी म्हूण. देवा कशें वर्गान येवचें. देवान तुज्या जिवनांत या म्हज्या जिवनांत कितें केलां म्हणलें, हाचे पयलीं कितें ह्या खातीर आमी जेजू वर्गान दिवं जाय. मस्त उपकार आमकां देवान दिल्यात. एक पटी आमी देवाक उपकार देवाक अर्गां दिवं जाय. कितें आमच्या जिवनांत जालां आनी खंयचीय आमची परिस्थिती आसा, जावं पुरो कश्टांची बरें, त्या परिस्थिती खातीर न्ही पूण त्या परिस्थितींत आमी देवाक अर्गां दिवं जाय. देवाची स्तुती करी जाय. सांत पावलान आमकां शिकयलां. सांत पावल आनी शिलास जैलांत आसतना तांणी स्तुती केली. ध्यान तशें केलें. डॅलनाच्या इश्टांनी अभिषेक आनी अभिनयो तांणी मेशेक तांणी कालें केलें, तांणी तशें केलें. प्रेज गॉड. परिस्थितींत आमी देवाक अर्गां दिवचें, देवाक अर्गां दिवं जाय. प्रेज गॉड. आतां ते 10 जण कडकारांची वपार जेजू आमकां सांगता. काय जाता वपार न्ही, ते घडीत 10 जण कडकार घेवन जेजूक मेळटात आनी जेजू मेस्त्री आमची काकुळट कर म्हणटात. जेजू म्हणटा, वचून ह्या जाका दाखया. पूण ते वेता वेता आसतना गुण जातात. तांतलो एकलो मात्र देवाक अर्गां दिता आनी पाटी येता आनी जेजूच्या पांयांक पडटा आनी जेजूक अर्गां दिता. तो समारेकार जावन आसलो, पूण 9 जावन येवना. जेजू म्हणटा, उरले 9 जण. 10 जण गुण जाले, उरले 9 जण खंय गेले म्हण. तशें थोडे पटी आमकां काय जाता, आमकां मस्त उपकार मेळटात, पूण आमच्या बळान, आमच्या जन्मायन, आमच्या बुदवंतकायेन आमी अचीव केलें, आमच्या मिनतीन आमी अचीव केलें. आमी म्हणटा हांव देवाक विसरात. पूण आमी उडास दवरी जाय. खंयचेय आमच्या जिवनांत कितेंय घडटा जाल्यार, कितें बरें जाता, खंडी जावन तें देवा वरवीं जाता म्हणून आमी देवाक अर्गां दिवं जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. मुखार, इन एवरीथींग बाय प्रेयर, सप्लिकेशन एंड with thanksgiving let your request be made known to God. मागण्यान आनी उपकारी मनान तुमची गरज देवाक कळीत करा. Let your request be made known to God. देवाक आमी कळीत करी. कशें? Be anxious for nothing, but in everything by prayer, supplication and thanksgiving let your request be made known to God. एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. कसलोच कोंतोस कोदरी नाकात. एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारान देवाक कळीत करा. देवाक कळीत करा न्ही देवा कडेन डिमांड करचें. आमी एक हें दरबार येता कोणशी कले अल्टिमेटम घालचें ना. देवाक मागण्याक आमी कळीत करचें. प्रेज गॉड. अर्गां तुका जेजू, महिमा जेजू. तशें मोगाचें न्हू. ते दळा काय जाता, ते दळा आमच्या जन्मायक आटापूंक जायनासलें तें समाधान, आमच्या जन्माक आटापूंक जायनासलें तें देणें, देवाचें समाधान आमची काळजां आनी मनां जेजू क्रिस्ताद्वारे शबीत राखतलीं. प्रेज गॉड. And the peace that surpasses all understanding will guard your hearts and mind through Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. अर्गां तुका जेजू. हें जावन आसा प्रॉमीस, हें जावन आसा देवाची बसवणी. आमी जर तर
खंयच हुस्को धरिना पूण हर एक आमची गरज ज्ञान आनी उपकारी मनान देवा कळीत करता हांव ते दाळा आमच्या जन्माक गाठबूक जायनासलें तें देवाचें समाधान आमची काळजां आनी मनां देवा जेजू क्रिस्ताद्वारे शाबीत राखतली म्हण प्रेज गॉड तें समाधान जावन आसा आमकां देवाचें वर्तें देणें मोगाचें न्हू जेजू क्रिस्तान आपल्या निमाणे जेवणाच्या वेळार आपल्या शिश्यांक सांगता तो तांकां थोडी सलाह दिता आसतना पवित्र आत्म्याची बसोनी तांकां दिता आनी म्हणटा म्हजें समाधान हांव तुमकां सोडून वेता जॉन 14:26 जो हांव बरयलो वांचेल 14 अध्याय 27 वाक्यांत म्हजें समाधान तुमकां सोडून वेता हें समाधान संवसार दिवंक शकना तुमी कंत काडचे नाका तुमी भियोवचे नाका प्रेज गॉड हें समाधान जावन आसा मोगाचें न्हू हें समाधान खातीर जेजून कश्ट सोंसल्यात इजाया प्रवादीन बरयल्लो बुको इजायाचो बुको 53:5 म्हणटा आमच्या अपराधा लागून तो विधलो आमच्या पथका लागून तो चिडलो ताजेर पडल्या केस्ती वरी आमकां शांती मेळ्ळी ताणें केस्त सोंसली आमकां शांती दिवच्या खातीर द पीस ऑफ गॉड ताणें केस्त सोंसून आमची पथकां बोगसल्यावरी आमी देवा थंय राजी जाल्या सो वी आर पीस वीथ गॉड आनी पीस ऑफ गॉड इज डिफरंट ही देवाचें देणें जावन आसा हें मोगाचें न्हू हें आमचें थंय आसा जाय खंयच्याय संदर्भान देवाची शांती आमचें थंय आसा जाय कोणा कडेन आमी उलयता देवाची शांती तुजे थंय आसूं प्रेज गॉड पीस ऑफ गॉड शॅलोम तुजे थंय आसूं हें म्हाका जाय आतां पोरणे आसलें पळया डॅनियलाक कळीत आसलें डॅनियलाक थंय सांगिल्लें कितें म्हळ्यार सगळ्यांनी 30 दीस राया कडेन मागा जाय म्हणून डॅनियल ताका ओपना डॅनियल सिरकोणच्या खातीर ताजी इश्ट ताका एक शिंगां करतात रायाक सांगतात आनी डॅनियल हें ओपना डॅनियल देवा कडेन मागता आनी रायान घालें आज्ञा हें केल्ली सायन केल्ली कोणी मनीस 30 दीस म्हजे कडेन मागना जाल्यार राया कडेन मागना जाल्यार आनी दुसऱ्या देवा कडेन मागता जाल्यार ताका शिवांच्या डोलीन घालतले हें डॅनियलाक कळीत आसलें पूण तो डॅनियल कालें करता तो ताच्या रूमाक वता ताजें रूम जेरुसलेमाक ताजे रुमाचो तें जंदेल जेरुसलेमाक हें करनासता पूट करनासता आनी तो थंय वचून दिमी घालता आनी त्या दिसा तो दीन पुटी मागता मोगाचें न्हू आनी ताजे इश्ट कोण पळय विरोध आसले ते येवन ताका पळयता ताणें देवा कडेन विनंती करची पण ताचें समाधान पळया हें खंयचीय परिस्थिती आसूं न्ही तर देवाचें समाधान आमचें थंय आसा जाल्यार प्रेज गॉड खंडी जावन आमकां देव शाबितरान राखता मोगाचें न्हू प्रेज गॉड अर्गां तुका जेजू अशें सांत पावल मुखार सांगता कितें सांगता म्हळ्यार हांव म्हज्या जिवनांत खंयच्याय संदर्भार तो म्हणटा कशेंय संदर्भार हांव खंयच्याय संदर्भार हांव जिवंक शिकलां कस्तां जावं सुखां जावं म्हाका थोडे फावटी म्हाका बरें जिवंक आसलें थोडे फावटी म्हाका कश्ट आसलें थोडे फावटी आर्ट्स जालां हे संगतींनी हांव जिवंक शिकलां म्हणटा तो कित्याक तो म्हणटा फिलिपिकारांक बरयलें पत्र 4 अध्यायान 13वी ओळ म्हणटा म्हाका बोळ दितल्या जेजू क्रिस्ताचो संगती हांव करूंक शकता म्हाका बोळ दितल्या जेजू क्रिस्ताचो संगती हांव करूंक शकता खंयच्याय संदर्भार म्हणजे म्हाका बोळ देवाचें बोळ आसल्या वरी कितेंय करूंक सांगता मोगाचें न्हू तर मोगाचें न्हू आमच्या जिवनांत आमकां मस्त पटी आमचे वयर डावट येता म्हजे वटी जाता गी तें काम म्हजे वटी जाता गी म्हाका जाता गी म्हाका भलायकी आसा गी पूण हें उतर आमचें थंय आसूं दी केदाळें आमकां थंय आसकत गे बगता आसतना स्टुडंट्सांक थोडे संगती अर्थ करूंक कश्ट जातात थोडे विशय आसात थोडे कॉन्सेप्ट्स शिकतना कश्ट मागतात तर तांणी हें उतार खंडी जावन सदांच तांच्या तोंडार आसूं जाय म्हाका बोल दितल्या जेजू क्रिस्ताचो संगती हांव करूंक शकता I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. म्हाका बोल दितल्या जेजू क्रिस्ताचो संगती हांव करूंक शकता तशेंच आमी जाल्यार आमच्या जिवनांत कसलेंय आमकां करूंक आमकां भोगता आमकां डावट भोगता तर आमी आमच्या तोंडांत आमी उसारी जाय आमी कन्फेस करी जाय म्हाका बोल दितल्या जेजू क्रिस्ताचो संगती हांव करूंक शकता हें सांत पावल म्हणटा खंयच्याय संदर्भार हांव जिवंक शकलां कित्याक म्हाका बोळ दितल्या देवा संगती हांव करूंक शकता मुखार तो म्हणटा ह्या फिलिपिकारांक म्हणटा तुमी म्हाका सदांच आदार दिला
आनी खंडी जावन हाजो प्रतिफळ तुमकां देव खंडी दितालो. कित्याक तो म्हणटा माय गॉड शल सप्लाय ऑल युअर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी. प्रेज गॉड. माय गॉड शल सप्लाय ऑल युअर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी थ्रू क्रायस्ट जीसस. प्रेज गॉड. जेजू क्रिस्त थंय आमकां असल्या दराळ संपत्ती वरी म्हजो देव तुमच्या सर गरजांक पावतलो म्हणटा. हें सांग पावलां फिलिपिकारांक म्हणलें जावन आसा. पूण तें आमी आमकां क्लेम करया मोगाच्यान. आमकां कितेंय तरी आमकां भोगता आमचें तें उणेंपण आसा म्हणून. प्रत्येक जण आर्थीक समस्या आमकां आसतना आमच्यो थोड्यो गरजो आसात, आमचे नीड्स आसात. नीड्स मस्त आसात घरांत, मस्त गरजो आसात, मस्त नीड जातात. पूण आमकां भोगता आमचें इनकम उणें आसा या आमकां थोडे सोर्सस नात. हें उतार आमच्या तोंडान आसता न्ही. म्हाका जेजू क्रिस्त थंय आमकां असल्या दराळ संपत्ती वरी आमचो देव सर आमच्या गरजांक उदारपणी पावला. पावतलो न्ही, पावला म्हूण आमी भावार्थान पातया. जेजू क्रिस्त आमकां असल्या दराळ संपत्ती वरी आमचो देव सर आमच्या गरजांक उदारपणी पावला. प्रेज गॉड. माय गॉड शल सप्लाय ऑल युअर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी थ्रू क्रायस्ट जीसस. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. मोगाचें न्हू. हें आमकां सांगपाक कितें पळय शिकयलां तें आमच्या जिवनांत आमी अळवडसूंक पाळूंक आमी पळया. प्रेज. 3ऱ्या अध्यायान तो सांगता कितेंय जावं ती हांव मुखार वेतलों. म्हजें फाटलें पुरा सोड न्हू, हांव मुखार वेतलों. म्हाका कितें पळय मुखलें भोवमान मेळोंक आसा हें हांव जोडूंक म्हजी धांव सगळी जाल्या म्हण न्हय, हांव आनीकय धांवन आसा आनी फाटलें पुरा सोड मुखार वेता. आनी 4थ्या अध्यायान तो जॉय आनी पीस, आनंद आनी शांती विशयान आमकां कळीत करता. आमी खंयच्याय संदर्भार खंयची कंदुस्को करची नाका. हर एक आमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान आमी देवाक कळीत करया. ते दाळा आमच्या जन्माक आटापूंक जायनातलें तें देणें देवाच्या समज आमची काळजां आनी मनां शाबीत राखतलें. मुखार तो आमकां सांगता आमी सदांच आमच्या खंयच्याय गरजांनी जावं दी आमचे थंय आसा थंय एकच पातेनी म्हाका बोळ दितल्या जेजू क्रिस्ताचो हांवें सर सांगती हांव करूंक शकता. आनी आमकां कितेंय गरज आर्थीक कितेंय गरज आसतना आमी आमच्या तोंडार आसा थंय जेजू क्रिस्त आमकां असल्या दराळ संपत्ती वरी आमचो देव सर आमच्या गरजांक उदारपणी पावला. हें आमी सदांच म्हणा जाय. जेजू क्रिस्त आमकां असल्या दराळ संपत्ती वरी आमचो देव म्हजो देव सर आमच्या गरजांक आमचो देव सर आमच्या गरजांक उदारपणी पावला. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. अर्गां तुका जेजू. मोगळा जेजू आमी तुका अर्गां दिता ह्या नियाळा खातीर, हें आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर जेजू. कित्याक हर एक घडये तुजी खाकवळ तूं आनी तूं तुजी कृपा आमचें थंय आसा. ह्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां जेजू. मोगळा जेजू आमी सदांच आमच्या जिणयांत फाटलें पुरा सोड न्हू, सांग पावला परी मुखार आमकां कितें मुखलें कितें भोवमान तुवें राखून दवरलां हें आमी आपणावच्या खातीर तुज्या उतरा प्रकार जियोंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तशेंच आमची कितेंय गरज बापा मागण्यांत आनी आमचें प्रेयर आमचें सप्लिकेशन आनी आमचें थँक्स गिवींग मुखांतर मागण्यांत आनी उपकारी मनान तुका कळीत करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आनी तुजें समाधान आमकां जोडूंक तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता जेजू. आमच्या सर गरजांनी बापा आमकां तुवें बोळ दिल्ल्या खातीर आनी तुज्या बळा वरी आमी सर संगती आमी करूंक शकता. हें आमच्या तोंडान आमकां उसारूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तशेंच आमच्या सर गरजांनी बापा तुजे थंय आमकां असल्या दराळ संपत्ती वरी आमच्या सर गरजांनी तूं पावलाय म्हणलें उसारूंक आमकां तूं फावो केल्या तुका आमी अर्गां दिता जेजू. आनी आमच्या जिवनांत सदांच सांग पावला वरी सांग पावलाच्या मार्गदर्शनाक चलोवंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर उजवाड दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. पवित्र आत्म्या हें सगळें जेजू क्रिस्ताच्या महिम्या खातीर आमकां करूंक तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. पवित्र आत्मा हें मागणें करता आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या नांवी. आमेन. 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 दिव्यवाणी